friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आयज ऑन हा फ्रायडे ओके आणि मॉर्निंग जाले आता 9 o'clock आणि म्हजो ब्लॉग आता स्टार्ट करता. आणि आयज न्हू पावस बी काय ना खबर वत येयला णवाकूच खबर आयज पावस म्हणटा पळय तो नाच हे हॉर सामकें वत येता आनी हॉरचो पावसूय लेस आसा म्हणटा. प्लस ती क्लाउड्स कितें म्हणजे पावसाचे क्लाउड्स कितें मेळोना आनी कितें हांगले न्यूजार येयल्ले. प्लस इवन डॅमांचें उदक कितें सुकलां खंय न्हू 25 डेजाचें उदक हा कितें म्हण न्यूजार हें येयल्लें. सो पावस येयल्या पुरो पावस जाय. लोकांनी शेतां बेतां आपणाची कोचोन दवरल्या आसतलीं आनी शेतांय करपाक जाय लोकांक. प्लस पिवपाक आमकां उदक मागीर झाडांक बाडांक उदक जाय. सो येयल्या पुरो पावस मेन म्हणटा पळय तें ओके. आनी तुमकां खबर आहा पावस येतलो पळय म्हणून आमी नेट बेट बांदलेले. फाटल्या दिसा पावस बरोच पडलेलो 1-2-4 दीस पळय तेन्ना. आतां पावसूच ना. आय होप पावस येयल्या पुरो. आनी आतां हे पळय 9 o'clock जाता तिका थंपर सामकें वत येयला. आमच्या हिंगासर न्हय एरिया मातशें फुडें आहा. सो आतां न्हू 9 o'clock जाल्यार 9:15 बाबाचें स्कूल. सो बाबाक रेडी केला आनी स्कुलाक पावपाक वयता आमी ताका. सो ताचे पयलीं आमी ब्लॉग स्टार्ट करतले म्हण हांव कित्याक न्हू आयज म्हाका तुमची कितें शेअर करपाक जाय. सो ताका लागून फुडें फुडें कळतलें कितें शेअर करता आनी कितें तें ओके. एक्चुली हें सगळें जालां कालच्या दिसा बट काल ना ब्लॉग कांयच करूंक ना. हेंच बिजी आहलें म्हूण शूट केला. इट्स नॉट दॅट शूट करून शूट करून दवरला बट इंट्रो बी कांय घेवंक नाहलो न्हू. सो बेश्टोच कहो व्हिडिओ घालपाक शकता हांव. सो ताका लागून हांवें म्हटलें की तें आयज हांव बरे भशेन इंट्रो बीन घेवन ब्लॉग स्टार्ट करून तुमचेशी तें उरलें सगळें कालच्या दिसा कितें केलां तितलें शेअर करतलें म्हूण ओके. सो ते न्हू क्लिप्स मागीर हेच्या फाटल्यान तुमकां घालता वन बाय वन ओके. सो पयलीं आतां आमी वयता बाबाक पावयता स्कूल ना. पयलीं आतां आमी वयतात बाबाची बाबाक टिफिनाक घेतात कितें प्लस आमकां ब्रेकफास्टाकूय घेता. आनी ताचे उपरांत भायल्या भायर बाबा स्कुलान ड्रॉप करून घरा कडेन येता ब्रेकफास्ट करता आनी ताचे उपरांत तुमकां तें सगळें दाखयता ओके. सो आतां वयता आनी मेळटा तुमकां ओके. सो आतां आमी वयतात बाबाक पावोवपाक आनी मेळटा तुमकां ओके. सो ताचे पयलीं पळयता बाबाक दाखोवंक मेळचा दाखयता तुमकां. एड्रियन से हाय रे. हाय कर रे. सो आमी न्हू ब्रेकफास्ट बी केला ताजे उपरांत म्हाका घरा कडेन थोडेशें काम आहलें क्रॉकरीज भितर घालपाची ओके. सो ती बी घातली हांवें बाबा येवचे पयलीं आनी आतां आमी येयली बाबा करता इस्कॉलाचो ओके. सो इस्कॉलाचो कलेक्ट केला बाबाक आनी बाबा हिंगासर हाडला पाकान ते आमचे म्हापशेचे पाक म्हापसा कोट आहा पळय थिंगा आहा पळय ते ओके. सो ताका पाकान खेळपाक हाडलेलो. जस्ट वयताली आमी अशी तेन्ना म्हणपा लागलो आपणाक थिंगासर वचोंक जाय. सो ताका न्हू थिंगासर झोपाड्याचेर बसयलो मातसो आनी आतां स्लायडींचेर खेळटा तो ओके. सो ताका मातसो खेळयतलें हिंगासर कित्याक आयज वतूय ना. वत ना म्हळ्यार दोमट कही आहा. सो गोरमी आहा बट वत ना. सो ताका लागून म्हटल्यार मातसो खेळयतलें ताका आनी ताचे उपरांत मागीर घरा वचपाचें आमी ओके. सो ताका मातसो खेळो आनी हांवें धाकटोसो क्लिप काडला तेचो हेच्या फाटल्यान घालता तुमकां ओके. तो धोलतालो पळय तेन्ना सो तो तुमचे शेअर करता आनी या ताचे उपरांत मागीर घरा वयता मागीर मेळटा तुमकां घरा वचून. सो आमी घरा कडेन पावली हळू पावली घरा कडेन येयली फ्रेशन अप जाली चेंज बी केले क्लोज बाबाचे युनिफॉर्म बी काडले ताका फ्रेशन अप केलो आनी आमतून ताका सकयल घेवन गेला बरोवपाक ओके.
तो ताका बरोवपाक घेवन गेला म्हणसर हांवें रोप घातला मिशिनान धुवपाक, कित्याक भायल्यान बरें खर वत येयला. सो ताका हांवें म्हटलें हांव रोप धुवन काडटा, तूं वच आनी थोडोसो रोप घडी करपाचो आसा तो करून घेता म्हटलें हांव. तें म्हटलें की बाबा सकयल आहा तो हांव म्हणलें हांव ब्लॉग घेता, म्हणजे शूट करता, कितें सांगपाचें आहा तें तुमकां सांगता म्हटलें. कित्याक हांवें मॉर्निंग पळय सांगलेलें तुमकां म्हाका तुमकां कितें सांगपाक जाय म्हूण. सो तें म्हटलें सांगून घेता. कित्याक जाणां फाटल्यान जरी तर बाबा उलयत न्हू जाल्यार म्हजें हांव कितें उलयता आयकूंक येवचें ना, आनी थोड्यांक लायकूय जायना जेन्ना फाटल्यान बाबा आसता, स्पेशली भुरग्यांचो आवाज बी आसता तेन्ना थोड्यांक लायक जायना, थोडी इरिटेट जाता. सो ताका लागून हांव न्हू सदांच तुमी म्हाका नोट केलां आसतलें, आनी जेन्ना बाबा आवाज करता तेन्ना कांयच शूट करना, जेन्ना सायलंट आसता सगळें पळय तेन्नाच शूट करता. कित्याक म्हाका कांय प्रॉब्लम ना शूट करपाक, बट थोडी मागीर आयकतल्यांक व्हिडिओ पळयतल्यांक मातशें तें हें जाता. सो ताका लागून सो आतां आंतोनी ताका सकाळ घेवन गेला जेवपाक, म्हणजे बरोवपाक. सो टील देन हांव तुमकां म्हटलें शूट करून सांगतलें ओके कितें जालें तें. 2 दीस व्लॉग कित्याक करूना तें. लास्ट हांवें शूट केल्लो पळय तो बाबाचो बर्थडेचो व्लॉग, ताच्या बरोबर शूट करूंक ना हांवें. ओके सो वेनसडे आनी थर्सडे हांवें शूट करूं ना, आनी आयज फ्रायडे हांव शूट करता. ओके सो जालें कितें. सो सॅटर्डे आमचो इन्वर्टर पडलो बंद. ओके आनी तुमकां खबर आहा संडे आंतोनीक काम आसलें, प्लस आमकां फॅमिली फंक्शनूय आसलें. मागीर मंडे म्हणटा बाबाच्या बर्थडेची शॉपिंग, आनी ट्युजडे बाबाचो बर्थडे आसलो. सो आमी भोंवून आसले आमच्या, आनी तेच भायर संडे सेंट एंड्रूचें फेस्तूय आसलें आमगे सेलेब्रेट करपाचें. ओके सो सॅटर्डे जालो, संडे जालो. सो संडे न्हू डॅडीन तरी पूण एका शॉपार व्हेल्लो दाखोवपाक. होलीम न्हू एक शॉप आसता संडे सकाळचे आदी आसा उकटे. सो व्हेलो बट ताणें सांगलें रिपेर जावचो ना म्हूण. सो सॅटर्डे जालो, संडे जालो, मंडे येयलो. ओके मंडे आमी 2-3 शॉपां बाबाक स्कॉलाक पावयल्या उपरांत 2-3 शॉपां भोंवली बॅटरी पळोवपाक, म्हणजे बरी हेजी. ओके सो तें म्हणपाक लागलें तुका ऑर्डर दिवची पडटली बी म्हणपाक लागलें, तुका हें जाय जाल्यार बरेंचें. आनी तुमकां खबर आहा बॅटरीचो खर्चो बी कितलो तो सामको बीग अमावंट तो. सो ताका लागून ओके. सो मागीर ट्युजडे येयलो, ट्युजडे बाबाचो बर्थडे. स्टील आमी ट्युजडे बाबाच्या बर्थडेचा इवनींग टायम पळोवपाक गेल्ली. ओके कित्याक जाणां मंडे कितें जालें, संडे काबार जालो, आमी फंक्शन्सां येयली, फेस्त बी जालें बरे भशेन घरा कडेन, आनी आमी न्हिदोन गेल्ली रातची. ओके सो मंडे मोदयान न्हू लायटूच गेली. 4:30 कितें मॉर्निंग लायट गेली अर्ली इन द मॉर्निंग, आनी 4:45 कितें बाबा उठलो दिसता गरमी जाता म्हणून. तुमकां खबर आहा स्लॅबाचें घर म्हणटा गरमी खूब डबलान सामकी. आमचें नोयाचें घर तरी बरें न्हू, स्लॅबाचें घर. ओके सो मागीर बाबा उठला म्हणपाक लागलो लायट फॅन घाल म्हणून. आनी नेक्स्ट डे ताका आसलो स्कूल, म्हणजे त्याच दिसा सकाळीं स्कॉल आसलें. ओके आतां मांडेची गजाली आहा, अर्ली इन द मॉर्निंग. मागीर कितें करतली न्हिदोच ना जालो दिसता, आनी मागीर न्हिदलो दिसता लेट. खबर ना 7 o'clock न्हिदलो दिसता. आनी म्हाका खबर ना, म्हाका जेम पडलेली आसली, म्हाका खबर कांयच ना. आनी काडलें आंतोनीन मिस ताका सकयल व्हरोन दाखयलोय बी लायट ना बाबा, भायल्यान पळय काऊ खा बी म्हणून दाखयलें. दार बी कांय उडूंक ना, बट भितरलेल्यान म्हणजे जनेलाचो कटन हो सायडीक काडून दाखयलें दिसता. ओके मागीर 7 o'clock कितें न्हिदलो दिसता, लायट येयली दिसता 7 o'clock कितें. हें म्हाका तेंच्यांनी सांगना, म्हाका कांय खबर ना. ओके सो मागीर सकाळीं उठयलो, स्कॉलाक बी धाडलो ताका, आनी मागीर ट्युजडे तो बर्थडे आसलो. सो ते दिसा आनी ते आनी मिक्स करूंक ना आमी कांय, बट स्टील आमी इवनींग टायम केक हाडून गेले ना, बेश्टे फायंड आउट केले बॅटरीचे, बट आमकां तेन्ना मेळोंक ना. सो वेनसडे आतां वेनसडे मागीर आमी काडले आनी बॅटरी फायनली बूक केल्यो, आनी वेनसडे आमगेर मागीर बॅटरी घातल्यो. ओके बॅटरी गेल्या म्हणपाक लागले ते, इन्वर्टर बरो आहा. ओके सो मागीर बॅटरी हाडून नव्यो घातल्यो, आनी त्यो तांकां दिल्यो, एक्सचेंजाक घातल्यो. ओके सो त्यो दिल्यो आनी न्यू घेतल्यो बॅटरी घातल्यो. ओके वेनसडे आतां बॅटरी घातली, आनी ताच्या उपरांत लायक ती 6 o'clock कितें तेंच्या ती इवनींग टायम येवन घातल्यो. ती वेनसडे थर्सडे रातीक पोती 3 कितें बंद पडल्यो म्हणल्यार कितें ऑन येता ऑफ वयता, म्हणजे ताजें चार्जींग काबार जालें बॅटरीचेर. चार्ज आहल्यो पळय तेजेरूच लायट चल्ली. लायट असो ना, लायट हा बट बॅटरी चार्ज आहल्यो पळय ते चार्जींग गेलें, काबार जालें तेजें. आनी लायट ऑन येता ऑफ वयता, ऑन जाता ऑफ वयता. ओके मागीर आंतोनी उठयलो हांवें 3 o'clock, 4ची गजाली आतां वेनसडे. आंतोनी उठयलो आनी पळय म्हटलें लायटीक कितें जालां. मागीर आंतोनी वचोन पळयलें बी, पळयत जाल्यार चार्जींग बॅटरीचें काबार जाला. सो मागीर ताणें इन्वर्टराचें बंद केलें. ओके आतां मॉर्निंग उठली थर्सडे काल. ओके मॉर्निंग सकाळीं उठली, पळयत जाल्यार इन्वर्टर गेला. इन्वर्टराचें कांयच लायटूय पेटना, आवाजूय ना, कांय ना. मागीर कितें करतली हांवें आंतोनी म्हणलें आतां कितें करुया कालच्या दिसा. मागीर कितें करून मागीर आंतोनी म्हणपाक लागलो, म्हणजे ते रिपेर करपाक व्हेलो, पळयलो दाखयलो, म्हणपाक लागलो कांय जावचें ना, इन्वर्टर गेला.
ओके आमी सजमली मातशें हय पळोवपा भितर पोलाव कितें जालें जाल्यार पळोवपाक हें बट तो म्हणपाक कितें वॉरंटी काबार आनी तो कांय सारको करपाक जावचो ना पयलो ते दिसा वेनसडे घातली बॅटरी आनी काल घातलो मागीर इनवर्टर ओके सो हे भाशेन जालें आमची स्टोरी इनवर्टर डेरेपेंतूच आमचो इनवर्टरूय गेलो ओके सो काल घातला इनवर्टर आनी पोर घातल्या बॅटरी सो थोडेशे क्लिप्स काडले तेजे फाटल्यान घालता तुमकां हांव ओके सो न्यू फायनली घातलो स्पेशल हांवें बाबाक लागून घातला कित्याक तो धाकटो आहा ताका गोरमी म्हणजे ओके आय अंडरस्टँड आदी बी नाहले बट आतां आतां थोडी म्हणटली कितें संवय करूंक जाय भुरग्याक गोरमेन दवरपाक ओ गोरमेची संवय जावंक जाय आय अंडरस्टँड बट न्हू हांव सांगता भुरगीं ताजें सोडून घाल बाबाचें बट म्हाकाच गोरमी कितली आतां हांव व्हडलें आसा ओके सो गोरमी म्हणटा ती कोणाच्यान सोसूंक जायना गोरमी आनी तान ह्यो दोन वस्तू कोणाच्यान सोसूंक जायना सो ताका लागून बाबाक लागून उदीक करून आमी घातला सो फायनली काल आमचो इनवर्टर इन्स्टॉल केला ओके सो हेचे फाटल्यान हांव तुमकां थोडेशे क्लिप्स काडले बेश्टे पळय ते घालता आनी मागीर सांगे म्हणटा पळय ते हांवें केलां भायर म्हजें गार्डनाचें काम ओके हांवें कितें केलां भायर पळय बेश्टे वाजीस दवरलेले पयले सकयल आनी वयर टॅरसीर सामके हांवें हँगींग केल्ले वाज ओके सो मागीर ते कितें जातालें उदक घालता तेन्ना सगळे भायल्या वाटेन आमच्या वण्टीचे सगळी मातयेचो हे माती पडटाली सो ते सगळे स्टेन पडले सो हांवें म्हटलें की त्या फाटीं घर पेंट केल्लें सो म्हाका न्हू पळोवंक बरें दिसतालें ओवरऑल बट ओन्ली थिंग कितें मातयेचो स्टेन पडोन म्हणजे माती उदक घालता न्हू आमी तेन्ना उदक व्हांवोन ते मातयेचो स्टेन येयला वण्टी सो तें म्हाका पळोवप बरें दिसनासलें कित्याक आतांच पेंट केला आनी तें लॉस केलें आमकां सो ताका लागून हांवें म्हटल्यार पळोवपाकूय म्हें दिसता बी हांवें म्हटलें तें काडटलें मागीर कितें करतलें चितलें मागीर आंतोनी म्हणपाक लागलो कितें भायर आमी थिंगासर स्टँड घाल्यार वाजीस बरें लांबोवया ओके सो तें न्हू काल आंतोनीच्या भयणीचो घोव येयल्लो ओके सो तो वेल्डिंग बी मारता फॅब्रिकेशनाचें काम करता ओके सो ताका काल आपयलो बीन आनी ते सगळे भायले करून घेतला हांवें ओके बरें दिसता पळोवपाक आतां वाजीस आनी म्हजें स्मॉल गार्डन चड व्हडलेशें कांय ना धाकटेशें गार्डन पळोवपाक बरें दिसता ओके सो बरें सामकें दोनूय वरदान ऑपोजीट दोनूय सायडल्यान हांवें बरें वाजीस हँग केल्या जितले म्हजे हँगिंगाचे वाजीस आसले पळय ते ओके सो ते क्लीप न्हू ह्या क्लिपा फाटल्यान घालता आतां ओके सो थोडे राती फॅब्रिकेशनाचें काम चलता थोडेशें शूट केलां आनी आतां सकाळीं हांवें जे वाज लायल्या पळय ते शूट केलां ओके ताका रातीक आनी करूना कावपाक कितें दिसतलें कांय दिसचें ना सो ताका दिसाचें हांवें सकाळीं काडला क्लीप सो तोय बी अटॅच करता ह्या क्लिपा फाटल्यान ओके आनी म्हाका मुद्दम कमेंट करून सांगा म्हणजे पळोवपाक वाजीस कशे दिसतात कितें बीन पळय ते ओके आनी तुमची कितें आयडिया आहा ओ कितें सजेशन बी आसलें म्हाका दियात ओके सो वॉट दे हाफ सायड केल्या वयली सायड कंप्लीट केल्या आनी सकयली सायड उरली आमचो क्रॉस बी आहा न्हू आमचो थिंगासरले आनी कितें प्लॅन कोत्ताले आमी करपाक सो तें म्हणटा हांव मागीर करतली सद्याक तरी तें करूंक ना सो वयले नाके कंप्लीट केलां हालीं न्हू ती पायपां घातल्या तांकां हें करूंक ना पेंट करूंक ना तो पावस जाल्या उपरांत पेंट करता एक्चुली आमी करपाक आहली फाल्यां आमचे आयज हाफ आनी फाल्यां बट हांवें म्हटलें नाका कित्याक आतां पावस पडटलो मागीर आतां वेस्ट सो जेन्ना पावसाचें सिजन काबार जालें न्हू नोव्हेंबर डिसेंबरान बी करतलें हांव तें पेंटींग ओके सो ह्या वर्सा पावसूय लेस आहा पूण पळोवया कशें कितें जाता तें सो म्हाका मुद्दम कमेंट करून सांगा कशें दिसता तें म्हजे वाजीस ओके सो हेच्या फाटल्यान क्लीप घालता तो तुमी पळया आनी पळयता मागीर इवनिंग टायम म्हाका कितें शूट करूंक मेळटा शूट करता आनी शेअर करता तुमचेशी ना जाल्यार मागीर हेजेरूच हांव ब्लॉग एंड करतलें ओके सो चलो बाय मागीर मेळची